समेस्त गोंयकारांक दिवाळीची उर्बेभरीत परबी। मनामनाक जगोवपी आणि सज्ञानाचो दिवो काळजा काळजात पेटोवपी दिपोत्सवाची आयच्यान सुरवात जाल्या। कोविडाच्या 2 वर्सां उपरांत आयिल्ल्या दिवाळेक गोंयकारांनी व्हडा उत्साहान आणि दबाज्यान येवकार दिला। गोंयच्या दिपोत्सवाचें आकर्शण म्हटल्यार नरकासूर वध। देखून दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा पुराय गोंयांत व्हडल्या व्हडल्या नरकासुरांची मिरवणूक काडून प्रथे प्रमाण आयज फांतोडेचेर ह्या नरकासुरांचें दहन केलें। खाशेलपण म्हटल्यार ह्या फावट सरकाराच्या पर्यटन खात्यान खासा नरकासूर वध सर्तीचें आयोजन केल्लें। ते खातीर उपाट उमेदीन ह्या सर्तींत व्हडा संख्येन तरणाटे वांटेकार लेगीत जाले। दिवाळे निमतान काल राती सावनूच पुराय गोंयांत आकाश कंदिला वांगडा रोशणाय लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी। गोंयांत पर्यटन हंगाम लेगीत सुरू जाला। देखून गोंयांत आयिल्ल्या पर्यटकांनी लेगीत हे रंगीबेरंगी अकराळ विक्राळ अशे नरकासूर पळोवपाक मोठ्या संख्येन गर्दी केल्ली दिश्टी पडली। गोंयांतल्या दिवाळेचें आनीक एक खाशेलपण म्हटल्यार हांगा जावपी फोवांचे प्रकार। एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरांत हे फोव दितात। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान समेस्त गोंयकारांक दिवाळेची परबी भेटोवन प्रदूषण मुक्त दिवाळी मनोवची अशें आवाहन लेगीत केलां।